गोंयकारांचो जीव नुस्त्यात आसा अशें म्हळ्यार अतिताय थारची ना। आदल्या तेंपार घराघरांनी नुस्त्या मोगी आशिल्ले। नुस्तें खूब सवाय मेळटाले। मात फाटल्या 25 वर्सांनी नुस्त्यांचें मोल मळबाक तेंकला। नुस्त्यांचें उत्पादनूय उणें जाला। म्हणटकच पयशे आसून उपेग कितें अशी नुस्तेंमोगी गोंयकारांची गत। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। सभाघरांत बुधवारा नुस्त्याचेर घोस्तान चर्चा जाली। गोंया भायर वचपी नुस्त्यांची निर्गत कमी करून गोंयकारांक सवाय दरात नुस्तें दिवपाची मागणी आमदारांनी केली। तांकां जाप दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक नुस्तें परवडपी दरात उपलब्ध करून दिवपाचें धोरण 6 म्हयन्यांनी लागू करपाची घोशणा केली। गोंयांत जेटी ट्रक येवन ल्हान व्हड नुस्तें भायल्या राज्यांनी व्हरतात। हे खातीर गोंयांत नुस्त्याचो उणाव जाता आनी भायल्या राज्यांतल्यान येवपी नुस्तें म्हारग दरात गोंयकारांक घेवचें पडटा। हे खातीर गोंयांतल्यान जावपी नुस्त्याचे निर्गतीचेर नियंत्रण येवप गरजेचें आसा अशी मागणी सांताक्रूजचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस हांणी केली। 2024-25 45,000 टन नुस्तें भायल्या राज्यांत आनी देशांनी निर्गत केलें। नुस्तें निर्गत करपाचो सगळो विशय हो केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालया खाला येता। देखून आमी हाचेर नियंत्रण दवरपाक शकनात अशें नुस्तेंमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें। गोंयकारांक मोडसो, इसवण, लोबस्टर हे सारकिल्लें नुस्तें सवाय दरात केन्ना खावपाक मेळटलें? नुस्तें निर्गतीचेर नियंत्रण दवरून लोकांक परवडपी दरात नुस्तें खावपाक दिवपा खातीर धोरण अंमलात हाडपाची गरज आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें। हे विशीं जाप दितना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें, गोंयांत नुस्त्यांची 2 भशेन आयात जाता। एक थेट नुस्तें भायर वता आनी दुसरें प्रक्रिया केल्लें नुस्तें भायर वता। जे नुस्तें गोंयकार खायनात तेच नुस्तें भायर धाडटात। गोंयकारांक परवडपी दरात नुस्तें दिवपा खातीर फुडाराक सरकार धोरण चालीक लायतले। हातूंत बारीक नुस्तेकार, नुस्त्यांची व्हॅन आनी रिक्षा हांकां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला अनुदान दिवन दराचेर नियंत्रण हाडटले। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हे धोरण चालीक लागतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें। नुस्तेकारांक नुस्तें विकपा खातीर व्हॅन आनी रिक्षा विकती घेवपा खातीर अनुदान दिवपाची येवजण खंय पावली असो प्रश्न मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी केलो। हे विशीं जाप दितना नुस्तेंमार मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलें, नुस्तेंमार खात्याची येवजण आसा तातूंत लावार्थ्यांक 50,000 रुपया डेपोजीट भरून ई रिक्षा दिता। एकदा अर्ज भरले उपरांत 8 दिसां भितर प्रक्रिया जावन हे येवजणेचो लाव तांकां मेळटा। डिजिटल माध्यमां वरवीं गोंयची गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। ते खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। तशेंच भेट दियात www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक आनी पळयत रावात भांगरभूंय।